उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. आख्खे पृथ्वीर एकूच भास आनी थोडींच उतरां आसलीं. उदेंती थावन तो लोक भायर सरून सिनार गांवांत पावलो तेन्ना तांकां एक मैदान मेळ्ळें आनी थंय तांणी आपलें ठिकाण केलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, येयात आमी वीट करून ते उज्यान भाजूया. तो लोक फातर वापरचे सुवातेर वीट वापरताले आनी चुन्याचे बदलेक दामोर. तेन्ना तांणी म्हणलें, येयात एक शार आमी बांदुया आनी एक मिनार स्वर्गांत तेंकता तितलो उंच, आनी आमी हे पृथ्वीर शिंपडचे आदीं आमकां व्हड नांव जोडून दवरुया. मनशाच्यो पुतुओ एक शार आनी एक मिनार बांदताल्यो तें पळोवंक सर्वेस्पर देंवून आयलो आनी ताणें म्हणलें, ही एकूच परजा आनी ती एकूच भास उलयता आनी फुडाराक तें कितें कात करची आसात ताची ही सुरवात. ती आतां करूंक सोदतात तितलेंय तांकां अवघड लागचें ना. ती एकामेकाचें समजना जावंक आमी सकयल वचुया आनी थंय तांचे भाशेचो गोंदळ करुया. म्हणटूच सर्वेस्परान आख्खे पृथ्वी वयर तांकां शिंपडायली आनी शार बांदपाचें काम ताणें बंद दवरलें. त्या पासत बाबेल म्हूण त्या शाराक नांव पडलें, कित्याक थंय सर्वेस्परान आख्खे पृथ्वीचे भाशेचो गोंदळ केलो. थंयची सर्वेस्परान तांकां आख्खे पृथ्वी वयर शिंपडायली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां भागी. राष्ट्रांच्यो मादन्यो सर्वेस्पर फिसकटायता. पोरजांच्यो कल्पना ती निर्फळ करून सोडटा. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासनाची. ताच्या काळजाच्या ओत्रेक संस्थीचे संस्थीक तोखता. सबाब सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां भागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां भागी. असले पोरशेक आपले दायज करून ताणें विंचून काडल्या. सर्गार तावन सर्वेस्पर नदर घालता. सगळे मनशाकूळ ताच्या मोरयांत आसा. सबाब सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां भागी. पृथ्वीर जियेतात तितल्यांचेरूय आपल्या ठिकाणांत तावन तो दिश्ट घालता. तांची सगल्यांची काळजां आकारता आनी सगल्यो तांच्यो कोरण्यो बरो वळखता तो तोच. सबाब सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां भागी. सोमी म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाची हांवें वळखलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी लोकांक आनी आपल्या शिसांक बरोबर आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, कोणाक म्हजे फाटल्यान येवची खोशी आसा जायत ताणें आपणाचीच खोशीची वाट सोडची, आपलो कुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव होगडायतली, पूण म्हजे खातीर
आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलो जीव होगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाची बदलेक मनशाचें कितें दिवंक जायत? हे बास्कोळ आनी पातकी पिणके मोदें म्हजी आनी ह्या म्हज्या उतराची कोणाक लॉज दिसत जाल्यार मनशाच्या पुताकूय आपल्या बागीवंत दुतां सांगात ती आपल्या बापायचे मोहिमेंत तो येतलो तेन्ना ताची लॉज दिसतली. आनी ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांगा उबीं आसात तांतलीं कांय जाणां देवाचें राज पदवेन आयलेलें देखल्या बोगोर मरची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ कुरीस उबार आनी म्हज्या फाटल्यान ये, नियाळाक आदार. कुरीस उबारूंक आनी फाटल्यान चलून वचूंक सोंपें न्हय. ही करणी वो सेवा एक आव्हान दितली, पूण हें करूंक अदीक सोंपें जातलें जेन्ना मनीस आपल्या जिविताची दिशा देवाचेर घालून चलतलो आनी ताच्यो आज्ञा पाळटलो तेन्ना. एका दिसा खंय जायतो लोक आपापले कश्टांचे पातकांचे खुरीस घेवन सर्गींचे वाट चलताले. एका मनशान खंय देवाक आग्रो केलो, सायबा कितलो काकुलतीवंत आनी दयाळ तूं, हो म्हजो खुरीस मातसो ल्हान कर. तेन्ना देवान सांगलें, तशें करूंक जायना, तुका स्वर्गार वचूंक जावचें ना. तरी त्या मनशान 3 फावटी देवाक आग्रो करूंक खुरीस ल्हान केलो, पूण स्वर्गार भितर सरूंक ताचे लागीं जावंक ना, कित्याक तो उंचो वाळ लांब आसल्यान ताचो खुरीस ल्हान पडलो. शुभ वर्तमानांत आमकां हेंच सांगता, आमी आमचो खुरीस उबारून जेजू फाटल्यान वचूंक कशी आमी ताचो पाटलाव करतलीं. देखीक पिडा आयल्यार सदांच बरें ना. म्हणपाचें सोडूंक, जेन्ना कितें प्रश्न आयल्यार भरवंसो घेवन जिवंक तांकां फुडो करूंक, कुटुंबांत दूख आयलें जाल्यार दुसऱ्यांक सांगून मागण्यांतल्यान समर्पण करूंक. जेन्ना दुसरीं आमगेर सायबिणीक येनात, पूण हांव तांच्या घरांत वचून आव्हान घेवन. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, कश्ट पडल्यार पासून भरवंसो घेवन दुसऱ्यांची सेवा करूंक वावुरया.